स्पीकर सर हो हांवें इश्यू लास्ट टायम घायलो पूण हेजें एक्शन कांय जायना. म्हाका दिसता हे कोण चोवपाचें आख्खे रोडाचेर कॅटल्स आसा ह्यो आख्खे रातचे आसता कितले एक्सिडेंट जाता फ्रॉम चिंचिली जंक्शन टू बेतूल पासून. Alex Lawrence. अशें कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतो ह्यो? Yes. स्पीकर सर ते नोट केला पण हांव रिक्वेस्ट करता MLA आमच्या एक्टा प्रमाणे आमी सगळ्या पंचायतींनी MOU करूंक जाय. एनिमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशनान आमी सगळे केअर घेता. स्पीकर सर आता आमच्याकडे 6 जाग्यांचे आहेत म्हणजे स्टे कॅटल होम आसात 6 जाग्यांचे त्या वेगवेगळ्या पंचायतींनी केल्या. आमदारांनी बी रिक्वेस्ट आसा की सगळ्या जाणांनी ह्या 6च्या भितर तरी MOU करचे. अजून आम्ही नव्यान आता जे आहा पळय न्ही फुडल्या येता त्या 1-2-3 महिन्याच्या भितरीन बिग वे साऊथ गोवाच्या एकीकडे सगळ्या कॅटल्स एकीकडे व्हरून दवरपाची व्यवस्था करता जेणे करून एक्सिडंट अशें जावचे न्ही म्हणून. त्याची तुम्ही तुमच्या सगळ्या पंचायतींक सांगा की एग्रीमेंट करपाक सुरवात करा जेणे करून तांकां फाल्यां सकाळी जे कोण गोरवां व्हरोंक येता पळय न्ही मागीर ते झगडीय करतात. हांवें पळयलां जे गाडी घेवन व्हरोंक येयल्या तांकां बडयल्या सुद्दां लोकांनी. त्याचे आमी सपोर्ट करप गरजेचें. म्हणजे आतां फॉर एक्झाम्पल गोवा आश्रम आमची शिकेरी आहा पळय तेजे लोक जेन्ना व्हरोंक येयले गायक रस्त्यार आहा म्हणून तेन्ना लोक बडोवंक येतात पयलीं सोडून घालतात आपली म्हणून. त्या खातीर तुमी सगळ्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्ह घेता एक ह्या 3-4 महिन्या भितर विशय सोंपयता.